नमस्कार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटीन सगळ्यांक स्वागत आसा. हांव राहुल बस्ते. आयज पद तुमी फक्त जे जेवण आसता तितून रॉ फुटेजीस आसता ते रॉ जेवण हे मेकळे करून ते खातीर जे इम्पॉर्टंट जाय ते सगळ्यांच्या जेवणान ताटान वाडपाचें काम तशेंच आवय बापूय करतात तशेंच हे न्यूज चॅनल करतात. आमच्या कडेन येताना फुटेजीस सगळे रॉ असतात. त्या रॉ फुटेजीसाक सगळ्यांनी पॉलिश करून त्या भितर कितें इम्पॉर्टंट आहा जे तुमच्या कडेन पावोंक जाय सो ते सगळे इम्पॉर्टंट गजाली आमी तुमच्या कडेन पावयतात. त्या खातीर आमचे इम्पॉर्टंट गजाली करतना आमचे रिपोर्टर्स सिनियर रिपोर्टर्स तुमकां सगळ्यांक ही गजाली सांगतात. सो आयज आमच्या कडेन समीप आमचो सिनियर मोस्ट रिपोर्टर तो तुमकां सांगतलो की आयज तेज्या कडेन कितें आसा न्यूज. सो समीप आज तुजे कडेन कितें आशिल्लें? सेक्स स्कॅन्डल आरोपा उपरांत काँग्रेसीन एक नवो आरोप केला तो भांगरा तस्करीचो. गोंयान काय फाटली कितलींशीं वर्सां जालीं भांगराची तस्करी चालू आनी तितून भाजपाचो मिनिस्टर खुद्द इनवॉल्व आहा, ताजी फॅमिली इनवॉल्व आहा असो आरोप केला. आतां काँग्रेस म्हणटा तेंच्या कडेन सगळी एविडन्स आसा. BJPचो मिनिस्टर कोण तो, खंयच्यान भांगारा हाडटालो, कितें हाडटालो आनी महसूल गुप्तचर यंत्रणे कडेन तेंच्यांनी ती ऑफिशियल कंप्लेंट फायल केला विथ एविडन्स. तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागला की हेजेर बेगीच्या बेगीन त्या मंत्र्याचेर कारवाय जावची म्हणून. आतां हो आरोप केला तो तुमकां खबर आसा लोकसभा इलेक्शन आतां 4 म्हयन्यांनी लागीं पावला. असले आरोप जातले आनी असले तुमकां पळोवंक मेळटले सगळे. पूण खंय तरी हेजो एक फॉलोअप जावंक जाय. गेल्या फावट सेक्स स्कॅन्डलाचो म्हूण आरोप केलो मंत्र्याचेर, खंय तरी जावन एका बायलेचें नांव कोणी वयर काडलें त्या बायलेचें नांव पिड्ड्यार गेलें. हो खंय तरी एक लॉजिकल कन्क्लुजना कडेन वचूंक जाय आनी तेन्ना सांगूंक जाय बाबा खऱ्यांनी होच मिनिस्टर बाबा भांगराचे तस्करीन इनवॉल्व आहा विथ एविडन्स लोकां कडेन पळोवंक जाय. आनी काल एक आमी म्हणटा ती एक आयज एक एक्सक्लुजीव बातमी हाडला रिगार्डींग इंडस्ट्रीज इन द स्टेट. आमकां खबर आहा गोवा इज अ ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन. इंडस्ट्रीज म्हणटा त्यो तितक्यो चड कोण कॉन्सन्ट्रेट करनात आनी एक सरकारान एक मोख दवरलेली कितें ग्रीन इंडस्ट्रीज नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्रीज येवच्यो म्हणून जाका लागून गोंयान पोल्युशन जावचें ना. GIDCचो गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो हो एक्सक्लुझिवली काल गोमंतक टीव्ही कडेन उलयलो. ते म्हणूंक लागले कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन्स आनी न्यू रुल्स म्हणटा ते आमी काय दिसा भितर हाडटले ग्रीन इंडस्ट्री प्रमोट करपा खातीर. आतां सद्या GIDC फक्त ग्रीन इंडस्ट्रीक ग्रीन टॅग आसलेल्याक हें दिता. रेड झोन आसा पळय, रेड झोन मिन्स हेविली पोल्युटींग इंडस्ट्री, तांकां म्हणल्यार कशींच परमिशनां दिना. सगळें म्हणटात आमी क्लियर आसा, सगळो प्रोसेस ट्रान्सपरंट आसा, फक्त ग्रीन इंडस्ट्रीसूच येता. पूण एक व्हडलो प्रश्न आसा, आमी जेन्ना ट्युरिजम म्हणटा एक इंडस्ट्री हाडपाचो सुद्दां प्रयत्न आसता. पूण खरें इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. वर्क कल्चर म्हणटा तें करून वता. गोवा इज अ हॉलिडे डेस्टिनेशन. हांगासर तसोच एक इंडस्ट्रियल वर्क कल्चर करून लोकांक भायल्यान एट्रॅक्ट करूंक, गोंयानूय जॉब हे करूंक, तसो एक वर्क कल्चर थ्रू इंडस्ट्रीज सरकाराचो क्रिएट करपाचो एक लक्ष्य आसा. सो ही एक सरकाराचो जो लक्ष आहा ते खातीर समीपन आमकां खूब बरें सांगलां. त्याच प्रमाणे आमकां इंडस्ट्रीक बूम दिवपाक खूब गरज आसतली, ज्या खातीर आमचे फक्त टुरिजम गोवा टुरिजम फक्त एक टुरिजम म्हणून रावंक जायना. त्या खातीर खूब कितें आसून इंडस्ट्री लोकां खातीर हे जातले वेकन्सीज क्रिएट जातली. तशें खुबश्यो गजाली जातल्यो जर हे सगळें बूम जाय सरकारान लक्ष दीत जाल्यार. त्याच आमच्या वांगडा हा सब एडिटर उशा जरावकर त्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खुबश्यो गजाली तुमच्या मुखार घेवन येतात. खुबश्यो अश्यो आहा जे ते धडक उलयता सगळ्यांच्या फुड्यान. तशेंच उशा कडेन आमी पळोवया तेजे कडेन आयज कितें न्यूज आहा ती. उशा तुजे कडेन आयज कसली न्यूज आहा? राहुल, आयज म्हजे कडेन 2 न्यूज आसा. पयली म्हणल्यार दाजी साळकारान जे नवे नुस्त्याचें मार्केट उक्तें केलां ताची आयज पळोवणी केली आनी ह्या नुस्त्या मार्केटाचें काम जें आसा तें निमण्या टप्प्यार चल्ल्या. डिसेंबर ते जानेवारी मेरेन तें नुस्तें मार्केट उक्तें करपाचो तेंचो विचार आसा. आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार आयज सुदिनान पत्रकार परिशद घेतली. एल्वीस गोमसान फोंड्या वचून जेन्ना पत्रकार परिशद घेवन 3 मुद्दे उक्ताडाक हाडलेले. एक म्हणल्यार उदरगतीचो, दुसरो नोकर भरतीचो आनी तिसरो जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस कामाक आसता तेंचे. ह्याच प्रश्नाक जाप दिवपा खातीर आयज सुदिनान पत्रकार परिशद घेतली आनी ताणें एक असो मुद्दो काडला की जेन्ना काँग्रेस सत्तेर आशिल्ली तेन्ना काँग्रेसीन जी आपल्या हातान कामां करपाक जाता आसलेली ती कामां कित्याक केली ना आनी जेन्ना भाजप पक्षान करून दाखयली तेन्ना भाजपाचेर टिका कित्याक करता. ह्यो आमच्यो तुमकां दोनी पुराय बातम्यो पळोवपाक मेळटल्यो 7 PM बुलेटिनांत. खूब इम्पॉर्टंट न्यूज आसात जे आयज सुदीन दोनी कडेन रावला. काँग्रेसा वागतरे आशिल्लो आनी आज BJP टायमारूय आसा. सो ताका ह्या गजालींचो जो नॉलेज आसा तो तुमी तुमच्या सगळ्यां फुड्यान हाडटलो तो. सो त्या खातीर आमची 7 PM बुलेटीन जाता. आमच्या कडेन आहा आतां एंकर आमचे संजना, ते तुमकां सांगतले की तेज्या कडेन कितें न्यूज आहा ती. संजना तुज्या कडेन कितें?
गोंयाक ह्या म्हयन्यान म्हणजे सप्टेंबर म्हयन्यान 497 कोटी GSTंतल्यान येणावळ मेळ्ळा अशी माहिती GST कावन्सिलाचो वांगडी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी दिल्या. तशेंच फाटल्या वर्सा सप्टेंबर म्हयन्याच्या एका 429 कोटी GSTंतल्यान गोंयाक येणावळ मेळ्ळी. तर ह्या वर्सा तेज्याकून चड म्हणजे 497 कोटी येणावळ मेळ्ळा. तर ह्या कारणाक लागून म्हणजे राज्याक येणावळ जावं उदरगतींतल्या म्हणजे आर्थीक उदरगतींत GST हो म्हत्वाचो भाग आसा अशें मंत्री मॉविन गुदिनोन म्हटलां आनी केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाक तेणेन तेंको दिला. दुसरी गजाल म्हणल्यार राज्य बायलां आयोगाच्या अध्यक्षपदार रंजिता पै हांची नेमणूक जावन 6 म्हयने जाल्ले तरी वांगडी जे आसा तेंची नेमणूक जावंक नासली. म्हणून बेरेस्तारा आयोगान 7 वांगड्यांची नेमणूक केल्या. तातूंत शिवोलची आमदार डिलायला लोबो हांचोय आस्पाव आसा. बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याची संचालक संगीता परब हाणें हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केला. आयोगाचेर आमदार डिलायला लोबो हांचे सयत दामोदर कॉलेज मडगांवच्या डॉक्टर प्रिता मल्ल्या, पणजे धेंपे कॉलेजीच्यो प्राध्यापक डॉक्टर वृंदा बोरकर, केपें जनजागृताय ह्या आपसेवी संस्थेची अरुणा धुरी, डॉक्टर ज्योती सावंत, केतकी परब गडेकार आनी ॲडव्होकेट सिद्धी पारोडकार हांची नेमणूक केल्या. फुडल्या 3 वर्सां खातीर ह्या वांगड्यांची नेमणूक केल्या अशें संगीता परब हाणें अधिसुचोवणीन जारी केला. सो थँक्यू संजना. तसेच आम्ही आता वयतले आमचे व्हिडिओ एडिटराकडे संतोषी चारी. सो ते दिसभराच्यो बुलेटिन्स असतात त्यो रिकॉर्ड जाल्ले असतात जे येयल्ले आसा ते आमचे एडिट करता. त्याच्याकडे स्पेशल खंयची न्यूज असता. सो तेज्या कडल्यान आयकुया तेज्याकडे कितें आसा तें. संतोषी तुझ्या कडेन कितें आशिल्लें? माझ्या कडेन 3.5 लाखान 1 वर्साच्या भुरग्यांक विकप्यांक आनी विकत घेवप्यांक 5 जाणांक अटक केल्या. तातूंतले 3 गोंयकारांचो आस्पाव आसा आनी 2 फरार जाल्यात. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. सो संतोशी कडेन आमचे कडेन एक बरी अशी न्यूज मेळ्ळी जे पुलिसाचो आस्पाव आहा. पुलीस तेजे कडेन सर्च चालू आहा तेंचो की हेज्या फुडें आनी कितें आसतलें तेजी अपडेटा खातीर तुमी आमचे कडेन सदांच रावतले आनी आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म आहा त्या खातीर तुमी रावा. आतां आमचे कडेन आहा रश्मी जे आमचे सिनियर सब एडिटर आहा जे फाटले खूब कितलेशे वर्सां आमचे फिल्डान आहा. सो आतां तुमकां तेज्या कडल्यान आयकुया की आज कितें आसलें तेज्या कडेन. सो रश्मी तुज्या कडेन कितें? राहुल, आयज एक अजापीत करपी गजाल आसा. पयली म्हणजे महापालिकेचो जो पणजी महापालिका तेचो बुनयादी फातर 2दा बसयला असो आरोप, सणसणीत आरोप सुरेंद्र फुर्तादो हांणी बाबुशाचेर केला. आनी हें सगळें कित्याक जाता जाल्यार पयलीं म्हणजे तेणें म्हटलां की आपल्या टायमार जेन्ना तो मेयर आसलो तेन्ना CCPची बिल्डींग कशी आसची तेचो आराखडो, तेचें प्लॅनिंग, ताका फंड कितले हे सगळें आपणें प्लॅन केल्लें. पूण त्या वेळार मंत्री बाबू मोन्सेरातीन ताका तें काम करपाक दिलें ना. आनी आतां सेम काम तेचे चलो म्हणजे बाबुशाचो चलो हाका मेयर करून आतां सेम काम बाबूश मोन्सेरात करता असो तेचो सणसणीत आरोप आहा. सो म्हाका आडोवन आपल्या चल्याक फुडें काडलो आनी 65 कोटीचें काम CCP बिल्डिंगेचें 75 कोटीचेर पावलो. सो हें सगळें कितें गुड्डिल्लें आसा हेचेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा असो सणसणीत आरोप सुरेंद्र फुर्तादो हांणी केला. बरो व्हडलो आरोप असो दिसता. आयज तर आमकां 7 PM बुलेटिनाचो आमकां सामको हेजो निवाळ मेळटलो की कितें आहा तें. सो आमच्या वांगडा आतां आसा रती. तर रती तुमकां सांगतलें आयज तेज्या हितून बॉक्सान कितें आहा तें. सो रती तुज्या कडेन कितें? आयची म्हत्वाची ब्रेकींग म्हळ्यार फाटल्या कांय दिसांनी एक्चुली गोवान पळोवपाक गेल्यार भरपूर डेड बॉडीज मेळ्ळ्यो. फाटल्या 2-3 दिसां फाटल्यान तर कंटिन्युअस बॅक टू बॅक 3 डेड बॉडीज मेळ्ळ्यो. तशीच आतां पर्या एका न्हंयन एका मनशाची कूड फ्लोट जाताना दिसली. हो मनीस मूळचो कर्नाटकाचो आनी हाजेर अजून अदीक तपास सुरू आसात. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. तशेंच गोमंतक TVचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करा. फेसबूक पेजीक परत तुमी विजीट करात आनी दैनीक गोमंतक वेबसायटीक तुमी परत विजीट करपाक विसरूं नाकात कित्याक आमी सगळ्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स थंयसर घालतात. आनी तशीच ह्या डेड बॉडीची जर तुमकां फूल इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार ती तुमकां थंय मेळटली. तशेंच सरकाराच्यो गव्हर्मेंट पॉलिसीज आनी हेर म्हायती बी सुद्दां घेवपाक दैनीक गोमंतक.com विजीट करात आनी पळयत रावात दैनीक गोमंतक TV. थँक्यू. अशे आमचे खुबशे जे सोशल मिडिया अकाउंट्स आहा तांकां तुमकां फॉलो करपा खातीर रतीन सांगला थंय तुमी फॉलो करा आनी फुडें अपडेटा खातीर सदांच रावा. आमच्या वांगडा आतां आसा आमचे रिपोर्टर वर्षा. हेज्या कडेन रिपोर्टर आमचे कडेन न्यू खबरी हाडीत आसता. हेज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. सो आयज वर्षा कडेन कितें न्यूज आहा ती आमी जाणून घेवया. वर्षा तुज्या कडेन कितें न्यूज?
ओके सो आयज एक एग्जिबिशन लागला कन्वेंशन सेंटर थंयसर ते कन्वेंशन सेंटरान अशें एग्जिबिशन लागला थंयसर मेगा एग्जिबिशन विजन गोवा 2023 जें आसा तें आत्मनिर्भर भारत आमचें गोंय जें आसा तें आत्मनिर्भर गोंय अशें करपाचें आसा. सो सगळे म्हणजे प्रत्येक हेतून आत्मनिर्भर जावपाक जाय. आमचे गोंयचो जो एक नागरीक आसा तो आत्मनिर्भर जावपाक जाय. आनी हे जे एग्जिबिशन तेंच्यांनी लायला ते वेगवेगळे एग्जिबिशन थंयसर वचून आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ते म्हणजे मुख्यमंत्रीन अशें बीन सांगलां की प्रत्येक स्कुलाच्या भुरग्यांनी थंयसर येवन तें एग्जिबिशन पळोवचें. हें एग्जिबिशन आसा तें 3 दिसां खातीर आसा. 4, 5 आनी 6 अशी तेंच्यांनी डेट सांगल्या. आयज थंयसर मुख्यमंत्री आमचे येवन गेले. तेंच्यांनी थंयसर विजीट केले. तेंच्यांनी सगळीं जी एग्जिबिशनां आसा ती पळयली. आनी अशें सांगलां की प्रत्येक स्कुलाच्या भुरग्यांनी येवन तें एग्जिबिशन पळोवचें आनी थंयसर डिस्कस करचें. एक जी आमी एग्जिबिशन सारकें जर तेजो जर नियाळ घेत जाल्यार पळयल्यार अशें एग्जिबिशन एक आसा थंयसर जे आमच्या गोंयान आतां खंय तरी पळोवपाक गेल्यार डेंगू जो आसा तो भरपूर स्प्रेड जाल्लो आसा. आनी हे जे डेंगू कशें स्प्रेड जाता म्हणजे कितले प्रकारचे जे मॉस्किटो आसात ते आमकां थंयसर गेल्या उपरांत ती सांगतात भुरग्यांक की कशे हे जे मॉस्किटो आसा ते स्प्रेड जातात. कितले प्रकारचे मॉस्किटो आसा थंयसर जावं सगळी इन्फॉर्मेशन फक्त डेंगूचीच न्हय तर वेगवेगळ्या एग्जिबिशनाचे थंयसर सारकें म्हणजे जायती इन्फॉर्मेशन थंयसर दितात जाल्यार सगळ्यांनी थंयसर वयचें. आनी फाल्यां मेरेन थंयसर तें एग्जिबिशन आसतलें. तें एग्जिबिशन वचून थंयसरलो जो सगळी जी एग्जिबिशनां आसा ती वचून पळोवची आनी जायती इन्फॉर्मेशन थंयसर तुमकां सगळ्यांक मेळटली. जाल्यार सगळ्यांनी येवन कन्वेंशन सेंटर मळा हांगासर हें एग्जिबिशन लागलां आनी थंयसर वचून सगळ्यांनी ती इन्फॉर्मेशन घेवची. गव्हर्मेंटान घेतलेलो खूब बरे स्टेप्स की लोकांकूय कळोंक जाय की कितें कशें आसता. केन्ना भुरग्यां खातीर हे खूब बरें आसतलें की सगळ्या भुरग्यांनी वचून मुजगतीन थंयसर भेट दिवपाची. थंयच आमच्या वांगडा आतां आहा आमचे सब एडिटर उत्तेजा. सो उत्तेजा कडेन आयज कितें आसा तें आमी जाणून घेवया. उत्तेजा तुजे कडेन आयज कसली न्यूज आसा? आयची म्हत्वाची न्यूज म्हळ्यार फोंड्या ढवळे वाठारान जे भंगार अड्डे आसले ते भंगार अड्ड्याचेर आयज कवळे पंचायतीन कारवाय केल्या. 10 भंगार अड्डे आसले तेतूंतले 7 भंगार अड्ड्याचेर पंचायतीन कारवाय केल्या. ते मोडून उडयल्या, मातये भरवण केल्या. सो हे कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण पंचायतीन ही आयज कारवाय केली. फाटली कितलीशींच वर्सां हो थंय विशय चलतालो, कोर्टान चलतालो. सो आयज खंय तरी तांकां न्याय मेळ्ळा लोकांक त्या. आनी लोकांक त्रास जातालो म्हणून ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. सो आयज पंचायतीन तेजेर कारवाय केली. आनीकूय तीन अशे आसा ते भंगार अड्डे तेका हायकोर्टान स्टे दिला. सो ते उरल्या. सो फुडें पंचायत तेजेर कारवाय करतली बेगीनच. थँक्यू तेजा. तशेंच एक बोट आसा तेजो सदांच एक कॅप्टन आसता जो सदांच आपल्या बोटीक फुडें व्हरत आसता. तशें आमच्या गोमंतक टिवीचो कॅप्टन जावन आसा विश्वनाथ नेने. सो विश्वनाथ नेने कडेन आयज कितें आहा तें आमी जाणून घेवया. सो आयज तुज्या कडेन खंयची न्यूज आसा? म्हजे कडेन अशी व्हडली न्यूज अशी कांय ना. ह्यो सगळ्यो ज्यो न्यूज येता त्योच हांव खंय तरी चॅक करप किंवा बाकी तांकां आनी एंगलां दिवप अशें काम करता. पूण आमच्या सगळ्या सब एडिटरांनी किंवा रिपोर्टरांनी आयचो जो नियाळ आसा तो दिल्लो आसा. काँग्रेसीची एक पत्रकार परिशद जाली जंय आनी गंभीर आरोप जाले जी आमचे रिपोर्टर समीप हांणी कवर केल्या ती ताणें तुमकां सांगलें. मागीर पणजे एक बरें अशें एग्जिबिशन लागलां जंय अशे बरे स्टॉल आसा जे वचून भुरगे थंय पळोवपाक शकता आनी म्हायती जी आहा ती जाणा जावपाक शकता. त्या उपरांत बाकीच्यो ज्यो खबरो आसा त्यो तुमकां आमच्या सब एडिटरांनी दिल्ल्योच आसा. अश्योच म्हत्वाच्यो खबरो राहुल आमी आमचे जे व्ह्युअर्स आहा तेंच्या पर्यंत आमचे फेसबूक जावं यूट्यूब किंवा आमचे वेबसायट अपडेट्स ब्रेकिंग ह्या माध्यमांतल्यान अश्योच आमी दीत रावया. आमचे जे न्यूज रूम बुलेटीन आसा तेतून आमी दीसभरांतलो म्हत्वाचो जो नियाळ आसा बातम्यांचो तो घेतात आनी असोच आमी हो आमच्या व्ह्युअर्सां खातीर चालू दवरतले. तुमचो सुद्दां जर कितें रिस्पॉन्स तुमचो जर कितें फीडबॅक आसा तुमकां जर आनी कितें भितर आमच्या ह्या फॉर्मेटान ज्यो आमच्यो युनीक न्यूज अपडेट्स ज्यो आसता तेतून जर तुमकां आनी कितें बदल जाय असो दिसता जाल्यार तांणी मुजरत आमकां सुचोवचो, आमकां कमेंट करचे फेसबूक या जावं युट्यूबाचेर. आनी बऱ्यो सुचोवण्यो ज्यो आसा त्यो आमी इम्प्लिमेंट करतले आनी जे आमकां व्ह्युअर्स जे फीडबॅक दिता ताका आमी सदांच व्हॅल्यू करतले. इतलेंच हांव ह्या वेळार सांगता.
सो आमचे ही आसली आयज आमची न्यूज रूम बुलेटीन. तशें आमचे लेटस्ट अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. आमच्या वांगडा सगळे आमचे सोशल मिडियाचे प्लॅटफॉर्म तांकां सगळ्यांचेर तुमी फॉलो करा. आनी आमची न्यूज रूम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव राहुल पस्ते, कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत सायन आवटी.